आनी बोरू काळजांची तुजे थंय उबारू तुका हत्सू तुका आवडनो गायता एका ताळ्या वंदन तुका सोमिया वंदन तुका दोनिया सृष्टीच्या रचणारा हे कृपे सागोरा वंदन तुका सोमिया आम्ही सर्व एकठांय जाल्या तर आज पवित्र रचनावी उपकार आठवणी करण मिसेचे बलिदान कुटुंब जावन संभ्रम्या बापाचे आणि पुताचे तुमचे सोवे आसू जेजू ख्रिस्त सदैव म्हज्या मगाच्या भाव भयणीनो आमकां देवान वर्त्या बावडटांची आपोवण दिला आज आमी जियेता तर ख्रिस्त थंय जियेता आनी तो आमचो बावट आनी बावडटा आसतना कितें बावडटाची गुणां कशी रुतां जातात गे म्हळ्यार आमी देवाचें उतर वाचून आमच्या जिवनांत जियेता आसतना बावडटी आमच्या थंय जियेता आनी तस बावडटाची गुणां जावन आसात देवा तें आमकां असो मोग आनी असलो मोग आटावंक आमकां देवान जायतें बरेंपण दिलां आनी आमी सर्वां ह्या संवसारांत आसची बरोवशाची यात्रिका मुखार आमचें पैण व्हरता आसतना बावडटान जियोंक जेजू आमकां आपोवणें दिता तें आपोवणें आमी घेवया आमची मनां काळजां आत्मा सक्कड नितळ कर सम्या आनी आमकां मिसेच्या बलिदानांत व्हरते रितीर भाग घेवंक तयार कर म्हण मागया आनी पातकां वळखून सांगता म्हणया हांव पातकी सरपतदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनांचें दोन तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें जाणून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून भगवान सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत्या लागीं विनातिकात म्हूण प्रार्थना मागता सरपतदा देव आमची काकूत करो आमची बातकां बगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक फावो आमेन सोम्या सोम्या काकूत आमची कोर सोम्या सोम्या काकूत आमची कोर सोम्या सोम्या काकूत आमची कर सोम्या काकूत कर क्रिस्ता क्रिस्ता काकूत आमची कर क्रिस्ता क्रिस्ता काकूत आमची कर क्रिस्ता क्रिस्ता काकूत आमची कर क्रिस्ता काकूत कर सोम्या सोम्या काकूत आमची कर सोम्या सोम्या काकूत आमची कर सोम्या सोम्या काकूत आमची कर सोम्या काकूत कर महिमा महिमा देवाक शांती सगळ्या मनशांक आनंद महिमा महिमा देवाक सर्गांत आनंद जगांत आमच्या देवाक सर्गार आसा आमी तुका नमन करता आमी
देवाक शांती सगळ्या मनशांक आनंद महिमा महिमा देवाक सर्गा आनंद जगा जेसू क्रिस्ता देवा पुता आमची मागणे तू ऐक सोम्या संसाराच्या सोडवणारा मेळा शिकोर कापलूत आमकां आनंद महिमा महिमा देवाक शांती सगळ्या मनशांक आनंद महिमा महिमा देवाक सर्गा आनंद जगा महिमा तुका देवा बापा महिमा तुका जेसू क्रिस्ता महिमा तुका पवित्र आत्म्या महिमा त्रिएक अचित देवा आनंद महिमा महिमा देवाक शांती सगळ्या मनशांक आनंद महिमा महिमा देवाक सर्गा आनंद जगा आमेन 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 प्रार्थया सर्पदेदार आमच्या मोगळा बापा वर्त्या मोगान तू आमकां पयलाय भावार्थाची तेणी आमचे थंय रुता केल्याय चड आनी चड करून तुज्या वर्त्या जिवितान वांटेली जावच्याक माय मोगांची येवच्याक जाय जाल्यार चड वाटो तुवें उक्त केल्याय सदांच तुज्या मोगांची आमकां शिकय आमी मागता आमच्या सुम्याचो पुता जेजो क्रिस्ता वरवीं तो करत येव तुजे स्वयं पवित्र आत्म्याचेपणांची येता आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना आमेन पयलें वाचप मोइजे आपल्या हात उबारून धरतलो तेन्ना इस्रायल जिखतले निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप रेफिदीमांत अमालेक आयलो आनी तो इस्रायेलितां कडेन लढायक देवलो मोइजेन जोशुआक म्हणलें आमचे खातीर थोड्या मनशांक विंचून काड आनी अमालेका कडेन लढाय करूंक भायर सर फाल्यां देवाची बेतकटी हातांत धरून हांव दोंगराच्या शिखराचेर रावतलों जोशुआन म्हणजे सांगले प्रमाणें केलें आनी तो अमालेका कडेन झुजलो मोइजे आरोन आनी हूर दोंगराच्या शिखरेक गेले मोइजे आपले हात उबारून आसतना इस्रायल परजा जिखतली हात सकला घालतना अमालेक जिखतलो पूण मोइजेचे हात व्हडले देखून ताणें एक फातर हाडून ताचे पंदा दवरलो आनी तो ताचेर बसलो आरोनान आनी हुरान ताचे हात उबारून धरले एके कुशीन एकल्यान आनी एके कुशीन आनी एकल्यान अशें ताचे हात दिसभरासर थीर रावले आनी जोशुआन अमालेकाचेर आनी ताच्या लोकांचेर जैत वेलें देवाचें उतर हें देवाचो उडोपकार सर्वेस पोरान रोसला सर्गानी संसार ताचे तावन येता म्हाका आदार सर्वेस पोरान रोसला सर्गानी संसार ताचे तावन येता म्हाका आदार हांव म्हजे दोळे उबान पर्वतांक पळयता तें ताव न्हय जाल्यार म्हाका आदार कोणसो सर्वेस्परान रोसला सर्गानी संसार
ताचे तावन येता म्हाका आदार. सर्वेस्परान रचला सर्गानी संसार, ताचे तावन येता म्हाका आदार. तो तुजे पायांतलो विसरूंक दिना जावं, तुजो राखणो तो केदींच निदाना. ना इस्रायलाच्या राखण्या न्हीद ना जेमना. सर्वेस्परान रचला सर्गानी संसार, ताचे तावन येता म्हाका आदार. सर्वेस्परान रचला सर्गानी संसार, ताचे तावन येता म्हाका आदार. सांत पावलान तिमोथीक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. देवाचो भक्त पुरतो प्रवीण जावन सर्व बऱ्या कामांक तरबेत जाता. बोव मोगाच्या पुता, पूण तुका शिकयल्ल्या आनी तुवें दृढपणी सतमानलेल्या संगतींनी विश्वास राव. कोणा तावन हें सगळें तूं शिकलाय तें तूं जाणाय. तुज्या भुरग्यापणार तावन पवित्र पुस्तकाची जानवाय तुवें जोडल्याय. जेजू क्रिस्ता थंय दवरिल्ल्या भावार्था मरिफात तुका तारण दिवंक शकता तसलें जानवायाचें भंडार तें. देवाच्या प्रेरणा खाल बरयल्लें सगळें पवित्र पुस्तक शिकोवन दिवंक, सूख केल्ल्यांक बेस्टावंक वा सुखी तिदवूंक आनी बरे जिणेची तरबेती दिवंक उपकारता. हे परी देवाचो भक्त पुरतो प्रवीण जावन सर्व बऱ्या कामांक तरबेत जाता. देवा हुजीर आनी जशी जिव्यांची तशी मेल्ल्यांची जडती करूंक येवचो आसा त्या जेजू क्रिस्ता हुजीर ताच्या येण्याची आनी ताच्या रायाळ अधिकाराची आण घालन हांव तुका ताकीद दितां. देवाचो शब्द गाजय, सकाळी आनी आकाळी ह्या कामांत मग्न जा. सर्व सोंसणीकायेन तांकां बेस्टावन, तिदवून आनी उत्तेजन दिवन तांकां शिकय. देवाचें उतार हें. देवाचो उडुपकार. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक जय जय. देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मा ते करे. मनशाच्या काळजांतले अत्रे आनी चिंतना पारखिता तसले. सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे
Jesu veasu. Sam Luka Barmane Jesu Christ चे शुभार्थ. महिमा तुका सोम्या. धैर्य सुखय नसता सदांच मागणे करी जाय म्हण शिकोवचे खातीर जेजून आपल्या शिसांक ही एक वपास सांगली. एक शहरांत एक नीती करता आसलो. देवाची बिरान जावं मनशाची पर्वा जावं ताका नातली. त्या शहरांत एक विधव स्त्री आसली. ही ताचे सशी केदाळ येवन अशें म्हणटाली, न्याय कर म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतली म्हाका राखून व्हर. जायत्यो काळी पर्यान नीती करता तिका कान झालंय ना जालो. पूण अक्रेक आपल्याला इतल्याक तो म्हणा लागलो, देवाक हांव भियेना आनी मनशाक हांव लेखिना करें. तरी हे विधव स्त्रीच्या दोशी खातीरपणी हांव तिका नीत खण दितालो. नाजाल्यार ती परत्यान हांगा येवन म्हाका विरार करून म्हजो जीव कातेली. उपरांत सोम्यान म्हळें, त्या कोट्या नीती करतान कितें म्हणलें तें तुमी आयकलें न्हय. तशें जाल्ल्यान आपणा लागीं दीस रात बोब मारतल्या आपल्या विंचलेल्यांक देव नीत करून दिवचो ना गाय. तांकां आदार दिवचे अंत तो आनीक गळाय करीत गाय. हांव तुमकां सांगता, बेगीनच तो तांकां नीत करून दितालो. तरी मनशाबूत येतालो तेन्ना संवसारान ताका पावाट पळोवंक मेळटलो म्हूण तुमी चिंतात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, एक ल्हान सुकणें एका डेजर्ट म्हळ्यार मरुभुमींत आसलें. थंय कांय पाचवी आनी उदकाची एक निशाणी नातली. आनी अशें आसता ताजी एक एक पाकां उमटून पडटाली. आनी अशें ती पाकां उमटून पडली पळोवन ह्या ल्हान सुकण्याक आपली सकत उणी जाल्ल्या बरी बगताली. क्रमेण ताका उबोवंक सयत जालें ना. तें पाक जोडून वेतालें आनी एक एक पाकां जोडून गेल्ले कडेन दुसरें पाक येनातलें. अशें आसता हें सुकणें चिंती लागलें, म्हजें अंत्यांग जाता कोण ना. पूण ताचेंतल्या कितें तेणें कितें मेळ्ळें ल्हान वस्तू खातालें. आनी अशें एक पोटी निराशेंत बेजरायन तें आसतना एक पारवो त्या वाटेर उबो असो ताणें देखलो. आनी त्या पारव्यान ह्या ल्हानशा सुकण्याक देखलें आनी तो पारवो सकयल आयलो. आनी ते दिसा लागले, खंय वताय तूं? हांव सर्गाच्या दारवट्या लागीं आंज बडव्याक मेळोंक वेता. आनी सुकणें म्हणा लागलें, थंय वचून तूं म्हज्या कश्टांक पारयार कितें म्हूण विचारताय की. पारव्याक ह्या ल्हान सुकण्याचे सुरसुरे बगले आनी तो उठून गेलो. उबोन गेलो. सर्गाच्या दारवट्या लागीं वतना आंज बडे तें आसलें. आनी ताणें उडास करून विचारलें, ह्या सुकण्याक असले असले कश्ट आत, उबोंक सयत जायना. ताचे कश्ट कितले दीस आसताले आनी ताका पर्यार कितें. आंज बड्यान ताका सांगलें, ह्या सुकण्यान आनी 10 वर्सां कश्ट सोंसे जाय पडटले. हें आयकून पारव्याक जायते खंत भोगली. कित्याक हे दळत तें सुकणें अस्कस जाल्लें. आनी 10 वर्सां म्हणटाना पारव्याक नीज जावन कितें करचें म्हूण कळीत ना. पूण पारवो पाटी येताना हें सुकणें राखोवन आसलें. पारवो आयलो आनी ताणें विचारलें, आंज बड्यान कितें सांगलें? आनी तो पारवो म्हणा लागलो, हर एका वेळा तुवें देवाक आर्गां दिवंक जाय. खंय एक पाक तुजें पडटाना देवाक आर्गां दीत जाय. कसलें तुका दूख येताना तुवें आर्गां दीत जाय. कितेंय तुज्या मतीन बेजारा येताना तुवें देवाक आर्गां दीत जाय. आनी त्या दाळा तुजे कश्ट बेगीनच हळू जाताले. खंय पारव्याक आंज बड्यान सांगिल्लें, ती बेजाराची खबर सुकण्याक दिवंक नाका आसली. आनी असं आसता सुकणें आयकूंक लागलें, जायत हांव तशें करता म्हणा लागलें. आनी ताचें एक पाक जडटना तें म्हणा लागलें, आर्गांचें देवा तुका, कित्याक तुवें म्हाका रचलाय. जें कितें म्हजें तावन जडोन आसा तें तुका कळीत आसा. आनी ताका सकाळीं उठून उबोंक जायनातलें आर्गां तुका म्हाका उबोंक जायना म्हूण तुका कळीत आसा. आनी हर एका सन्निवेशांत कसली दूख येवं दी, सगळे कश्ट येवं दी,
गजाले त्याच्या कुडींत ताका सकत नासतना नित्राण जावन दी हर एका वेळा ताणें देवाक आर्गां दिली आनी क्रमेण त्या जाग्यार पावसूच नातलो एक तेणें पावस आयलो आनी त्या पावसाच्या उदकाच्या जरी देखून कितें जालें सगळे तेणें 5 झाडां उपसाली तण किरलेलें अशें ललान 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 थंय झाडां किरलेल्या देखून 5 पण ते आयले आनी हें सुकणें तांचे लागीं गेलें आनी ते 5 जाल्ले ते पृथ्वेचे तळे पानां ताणें केली आनी पानां केल्या उपरांत हे सगळें दिल्ल्याक देवाक आर्गां दिता आसतना हे सुकण्याच्या आंगात जावन गळची पाकां रावलीं नवी पाकां येवंक सुरू जालीं आनी सुकणें जायते सक्तेन बरोवंक सुरू जालें हर एक दीस वताले उदक पियेताले तेणें आसले तण खाताले आनी अशें आसता बलिश्ट जावंक लागलें आनी इल्लें उबोंकी सुरू जालें आनी इल्लें मुखार वचून उबोन 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 ताका संवय जाली त्या सगळ्या वाठारांत तें उपतालें आनी पारवो परत आंजबड्यो मेळोंक म्हूण येता आसतना ताणें पळयलें कितें पळोवचें हें सुकणें उपता सगळीं पाकां आसात सोबीत दिसता घटायन भरलेलें दिसता आनी ताचें तें कितें निराश जालें तें ताका दिसोना संतोश सानाशें ताका दिसलें आनी पारवो सीद सकयल आयलो आनी म्हणूंक लागलो कितें केलें तुवें सांगलें बरें हांवें केलें हांवें देवाक आर्गां दिली म्हज्या हर एका सन्निवेशान आनी हें पळोवन पारव्याक पात्योवंक जावना पारवो सीदा गेलो अंजबड्या लागीं आनी म्हणूंक लागलो तुवें सांगलें म्हाका 10 वर्सां लागतलीं ताचे कश्ट परिहार जावं आतां एका वर्सा भितरच ताचे सगळे कश्ट परिहार जावन तें सुकणें इतल्या पुरबायतारान उपता आनी ह्या वेळार अंजबड्यान म्हणली उतरा त्या सुकण्यान केदाळा देवाक आर्गां दिवंक आराम केलें गी त्या वेळा ताणें दिर्वें पुंज आयलें देवा लागीं आनी त्या दीस जावन ताच्या कुडीर इल्ली 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 सगत कळमीत नासतना ताणें देवाक आर्गां दिल्या देखून ती उब जाली आनी पारव्या बारीत खुशी जाली फाटीं आयलो आनी नीज करी गजल त्या सुकण्याक सांगली आनी सुकणें हांसा लागलें आनी म्हणूंक लागलें कितलो व्हडलो तूं कितलो वर्तो तूं कितलो बरो तूं तुवें तें सांगलें जाल्यार आज हांव संवसारांत आसथिंगी ना गे तुवें म्हाका दिल्लें एकच विटामीन जावन आसा देवाक आर्गां दिवचें मोगेच्या भावन आनी भयणीनो भावार्थांत आमी जियेत आसतना भावार्थाचें विटामीन आमी सेवंक जाय कितें तें विटामीन तें जावन आसा सोम्याचो मोग भावार्थांत आमी जियेत आसतना सोम्याचो मोग आमी घेता आसतना त्या मोगाक सारकें जावन आमी चलता आसतना आमी न्हय जियोवचें सोम्यान आमचें थंय जियोवचें तेच पळयता आमी पयल्या वचपांत अमालेकीतकार कितें करताले ते तांच्या झुजांत मोइशेच आनी त्या इस्रायल परचेक सलवंक पळयत आसतना मोइशेचे हात वयर धरतात आनी मोइशेचे हात वयर धरतना तांची जीक जाता आनी अशें कितलो वेळ तो हात वयर धरता उपरांत ताका पुरा सण जाता आनी तो म्हणटा 2 फातर दवरा आनी ते हात धरन वयर आसतना सगळी चीक तांकां लाभता आज आमी आमचे हात वयर करन मागता आसतना कितें जकडे आमी दुस्मान म्हण लागता तें फातक आनी दुस्मानस बापय जेवसार आमचे तावन पयस सरूंक शकता आमी कित्याक ह्या संवसारांत जियेत आसतना एका रितीन वत्तडाक एका रितीच्या पातकाक आमी सांपडटा तर आज आमकां कितें लिसांव कळमीत नासतना आमी मागतना देव आमचे मागणें खंडीत जावन आयकता कशें सुकणें हर एका घडये देवाक आर्गां दिवंक लागलें आमी आमच्या जिवनांत पयल्या तेसलोनिकारांक बरयलें पत्र 5 अध्याय 16, 17, 18 वळ आमी पळयली जाल्यार सदांच देवा थंय संतोशान बरा खळमीत नासतना मागा हर एका सन्निवेशान देवाक आर्गां दिया पळया आयच्या वांजेलांत 30 विधव स्त्री आपणाक न्याय जाय कोणाकी भियेनातलो देवाकी भियेनातलो मनशाची पर्वा करिनातलो तो न्याय करत हिचे कर म्हणी पयसोचो न्ही म्हणो तिणें विसरल्याक तिका न्याय दिता आनी हातूंत हांव जेजू कितें आमकां सांगता तुमी मागा आनी तुमकां तें मेळटलें कळमीत नासतना मागोवंक जाय फकत आमकां कश्ट येतना दूख येतना दगदवणी येतना न्ही संपाल म्हणटा हे कश्ट दूख दगदवणी कितें जावन आसा एक बाडार गाय सोम्याच्या त्या कुर्साच्या कश्टांक हांवें म्हजे कश्ट सांगाता घालन त्या सोम्या तें एक पडचें आनी तें
आमकां तडबडीन समजना त्या देखून आमी देवाक सवाल करता. ही नीती करता लागीं गेल्ली स्त्री कितें म्हणा लागली, म्हाका दी तो न्याय. आनी तो अन्यायान अनितीचो जाल्लो जाल्यार न्याय तिका दिलो. आनी आमकांय तसलो न्याय सोमी सदांच दिता कळमीत नासतना. सोम्याच्या वर्त्या संबंधांत आमी एक जावया. आमचें जीवन बरें करुया, नितळ करुया, निर्मळ करुया, उदार जावया. आमी मोग करुया. मोग करतना जायतीं आमची पातकां सोमी बक्षितालो. आनी त्या खातीर पयल्या पेद्रूच्या पत्रांत आमकां म्हणा, जो कोण मोग करता ताची पातकां बक्षताली. आनी तसलें बरेंपण जोडच्याक आमी सगळीं आयतीं जावया. सोम्या सांगता, मागया सोम्या आमकां तुज्या वर्त्या मोगान भर, त्या मोगाच्या वाटेन चलय. आमेन. आमचो भावार्थ एका निजा देवातय आमी उत्सारुया. एकाच देवाक सतमंता सरपददार बापाक आनी प्रितमेच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक आनी ताच्या एकाच पुताक ना दिसते आनी चर वस्तूचो रचणार आनी एका सुम्या जेजू क्रिस्ता सतमंता देवाचो एकलोच पूत तो सर काळा परवें बापा तावन तो जल्माला. देवा तावन देव उजवाडा तावन उजवाड, खऱ्या देवा तावन उपजल्लो खरो देव. तो देवा तावन जल्माला, ताका रचूंक ना. बापाच्या सैमाचो ताचेर चर वस्तू केल्यात. आमा मनशां बसत आनी आमच्या सोडवणे पसत सर्गात तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अवकार मेळचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमच्या पसत पोंच पेलतकाल ताका कुसार मारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसलें, ताका नेके पिलो आनी पवित्र पुस्तक प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुन्हा जिवन जालो. सर्गात चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांचे आनी मेल्यांची मनसूब करूंक वैभवान तो परतून येतालो आनी ताचे राजवटके शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्या सतमंता ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुता तावन नीप जाला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसारको नमस्कार आनी महिमा पावो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कातोलीक आनी दंड तोरे स्थापिल्ले देव सभे सतमंता पातकांच्या भक्षणा खातीर एक पवित्र स्थान आसा म्हण मानता. आनी मेल्यांच्या पुन्हा जिवनपणाक आनी सश्टाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, सोमी आमकां आपयता खऱ्या भावार्थान जियेत आसतना भावार्थाची कुणां खलतेपणाच्या वर्त्या शगुणाक आमकां वन पायतात. आनी तसलो भावार्थ आमी जियोवन आख्या पवित्र सभे खातीर आमी मागता आसतना चड कश्ट दिल्या मनशां बसत, दगतवणी भक्त्या मनशां बसत, पिडेंत आशिल्ल्या मनशां बसत आमी मागया. तांकां देवाची ससाय सदांच मेळोवन दी. अन्याय अनितींत जायते कश्टांच्या जायते बनपास भक्त्या हर एका भुरग्याक सोमी जाय जाली सवकासाय दिवन दी. तांकां सुटका दिवन दी. चडवणेचे वर्तो चडवणदार तांच्या सांगता सदां तांच्या कश्टांनी वांटेली जावं दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. आमेन. तुवें दिल्या देण्यानी सोम्याक हसितां, विस्ना रंगण उतरांनी तुका वंदितां. संतोष बोरीत काळजांनी काळी घाणेतां, उल्हास बोरीत गितांनी ओपून ती दितां. घे सोमिया मोगान तुगे, आमी दिवची काणीक तुगे. आशीर्वाद गंध येन तुगे, तिचे सोवे आमकांच तुगे. घे सोमिया मोगान तुगे, आमी दिवची काणीक तुगे. आशीर्वाद गंध येन तुगे, तिचे सोवे आमकांच तुगे. तिचे सोवे आमकांच तुगे. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान
सर्पदेता देवा बापा मानतात असले जा म्हणो मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्पर देव मानून घे. सर्वेस्पर आमच्या मोगळा बापा तुवें दिल्ल्यावर ते जिवीत आमी वाकाणता. आज प्रत्येक तरे आमी जबार आमी एकठांय जाल्या आमचे जिवीत तुज्या हातान दिताना एक बरी नितळ निर्मळ काणीक जावं आमकां निर्मी आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसू आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासोया. वय अशें आमी करूंक फावो हो. सर्वेस्पर पवित्र बापा सर्पदा आनी सष्णाच्या देवा सरकाळी आनी चवथे आमी तुका देन वाचोवंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्या आसो. तुज्या आनंद चवथ्यांनी सगळ्या मनशां कुळाचें रचन करतना तांच्या उदार खातीर तुज्या वर्त्या पुता तुवें दान दिलें. ताच्या कश्टा मड आनी पुन्हा जेवण बनरी खरो पावाट जिवंक ताणें आमकां शिकयलें आनी सष्णाच्या जिविताक आमकां वाट उक्ती केली. त्या सुंदर नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचो सदाळबाळ निरंतर गायतात तुजे मुखार. सर्वेस पोतुम पवी 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 दळबाराचो सर्वेस पोतुम सर्गांनी संसार बदला तुझ्या वैभवा. सर्गांनी संसार बदला तुझ्या वैभवा. उनसर्गी 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 तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उनसर्गी 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 तुका जय जय. बापा करस तो पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्यात धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कोडू आनी रगत. आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी गायात. ही म्हजी कूड तुमच्या बसत समर्पूंची. तेच बरी जेवण जाता ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें ही तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सश्टी करळचें रगत फातकांचे बक्षण मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. But that's a good purgatory. Jesu melo, Jesu जीवन जाला, Jesu नव्यान येतलो. बापाचे माणसांनी पुन्हा जीवनपणास आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत सोडून आनी सोडूंची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक
आणि तुझी सेवा करू आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक क्या तुमीचेर विस्तारलेले तुज्या पयस सभेचो उगडास काड लियो आमच्या बग्यान बापा सर आमच्या गोळी बापा सगळे याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुन्हा जेवणपणाचो भरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगते मेल्यार समेस्ता तुजे परसाळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दाय कर म्हण आमी मागता हे आमच्या मोगाच्या भुरग्यांचे तुजी मोळची दिश्ट घाल हर एकल्यान आमी बावाडतान बरोवन त्याच मोगाची खुडां जावन एकामेका आदार दिवच्याक एकामेकाच्या गरजा पावच्याक आनी कळमीत नासतना तुजे सांगात एक जावन खरो सम्मान रसच्याक आमकां फावो कर आमकां मरे देवाच्या मागीर सांगाती बग्यान देवदूत आनी तुका मानवाल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर अस्सेसो साम फ्रांसीस साम पाद्रे पियो साम आंतोनी साम क्लारा बराबर सजनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याचे जोताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना आमेन. सोम्यान आमकां वर्त्या मोगान आपयलां ताचे मोगाची भुरगीं जावन आनी त्या भुरग्यांक जाय जाल्यार वर्ते प्रार्थना ताणें शिकयलां ते प्रार्थना भक्तीन म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्ग जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्या पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवा सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवा दया करून जिवितांत संस्कार आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवंदार जेजू क्रिस्त जेणे बरोशान तेले आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटे आनी सर आकादांतली वाटय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्त तुज्या दम दमळे तुमकां शांती दवरता मोजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या बावडतेचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती समाधान आनी मायमोग सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो मायमोग असो आनी वर्त्या एकवटाचो संकेत जावन एकामेकाक शांती दियाते. देव देवाचे शेळी संसाराचे पाप कातेले आमची काकडूत को आमची काकडूत देवाचे शेळी संसाराचे पाप कातेले आमची काकडूत को आमची काकडूत को देवाचे शेळी संसाराचे पाप कातेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. मोगाच्या बाबणे नांव पळय आमचो सोमी जेजू वता जिवितांत आमकां आपण दिलो बावडताची भुरगीं जावन ताचे थंय आमचो संबंध सदांच निरंतर एकठांय दवरूंक आपण दिलो जेजू होच अशें जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागी सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या कसूत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
इष्टा कोर्या ये काळजान मोजा सोम्या जेसू येण्याक स्वादी राखता हांव तुज्या सर्गी मानान आमकां पोसच्या अमह जिवा खंती दुखान कश्टा वावरान आमच्या विशेवा पुन जीवन पोणांत आमच्या धन्य देवा सासनी गुताक सदांच लाभच्या आमच्या बावा कुळ्या बोऱ्या इष्टा कोर्या ये काळजान मोजा सोम्या जेसू येण्याक स्वादी राखता हांव तुज्या स्वामी म्हणा लागलो कळमीत नासतना मागणें करा आणि त्याद्वारी तुम्ही आणि तुमच्या बापाचो संबंध सदांच घट दवरूंक शकतले ते प्रार्थया सर्पद आमच्या मंगळा बापा जिविताचे कण जावन अशें तुज्या मांस आनी रगत तुवें आमकां दिलाय ह्या प्रश्नाद्वारे तुवें आमकां सांबाळलाय चड आनी चड करून तुज्या वर्ता जिविताच्या वाट्यान जीव आमकां शिकयता आसतना खरें तुका साक्षी जावं आमकां निर्मी आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आणि सर पदवेदा देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन मुखेच्या बाबणे ना बापर बयसो दीस तुमकां मागता ऐताचे वर्ते देवाची बेसांवां तुमचे सदांच वतून दी चड आनी चड मापान माय मोगांची येवंक बावरताची ड्युटी घेवन मुखार सरूंक वचून यात क्रिस्त शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार हे मोरये तुझे नांव वर्णिता दिसान दीस तुका होगोलसिता तो तूं माये पोती दोळे आमचे मोगाळ तुझ्या भुरग्यांचे ये मोरये तुझे नांव वर्णिता दिसान दीस तुका होगोलसिता ये मोगाळी मोरये मोगाळ पुत्रा सोवे ओंकार मरे आशीर्वाद दे आमकां जेजूच्या पवित्र काळजा भुरग्यांक तुज्या दे तुझे आशीर्वाद बगेन कुसेचे करवेन निवळ आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमेन.